हाय सोफिया. तू तू कोण? हांव तुका वळखना. अरे बाबा, हांव सेल्वीन. कोण तू? हांव तुजेशी उलयना. म्हजेशीन उलयनाय आनी कित्याक? तू म्हजेशी काजार जातलो म्हण भायर गेल्लोय न्ही, पूण भायर वेतच तुजेशी पयशे जाले आनी तू म्हाका विसरलोय. ना सोफिया, हांव तुका विसरोंक ना, पूण तुजो मोग सदांच म्हज्या काळजान आसतलो. पूण म्हजो मोग आतां तुज्या काळजान धरून कसलोच फायदो ना. फायदो ना आनी कित्याक? कित्याक हांव काजार जाले. काजार जाले म्हाका सोडून? कितलोच येप म्हण पासून हांव तुका रावतलें आसलें. तुवें म्हाका एक फोन पासून करूंक ना. खरेंच सांगचें म्हटल्यार हांव कंपनीची गाडी घेवन वता आसतना म्हाका एक्सिडंट जालो. म्हाका 2 म्हयने हांव हॉस्पिटलान आसलो. म्हजो मोबायल पसून शेणलेलो. म्हाजे सगळे कॉन्टॅक्ट्स ताजेरूच आसले. जाल्यार हांव तुका कसो म्हणून कॉन्टॅक्ट करपाचो? ते सुकण्याचेर नदर मारून पळय. काय बरी ती त्या झाडाचेर सांगातान खेवतात. तेच परी हांव म्हज्या जिवितान खूब खुशाल आसलें. पूण ना, स्वप्नां ती स्वप्नाच उरली. तशें म्हणिना काय. बरें, हांव वयतां. राव, हांव तुका घरा पावयतां. नाका, हांव चलोन वयतां. काळजान आसलो राग काळजान दोन नाका. तो भायर उडय. पळय ते सुर्याक. तो आपूण लासून आख्ख्या संवसाराक उजवाड दिता. जाल्यार त्या सुर्याक आमी कितें म्हणपाचें? चल यो, हांव तुका घरा पावयतां. हे म्हज्या घोवाचें घर. पळोवंक सोबीत दिसता. घे हें म्हजें कार्ड. तुका केन्नाय म्हजो उगडास येत जाल्यार फोन कर. मोग आसूं. सोफिया, तुका पावंक आयलो तो चेडो कोण? तो चेडो म्हजो फ्रेंड. जाल्यार तो तुका खंय मेवलो? हांव वाटेक चलोन येताना तो म्हाका मेवलो आनी म्हणूंक लागलो की हांव तुका घरा पावयतां. जाल्यार हातून कितें जालें? ना, कांयच सांग ना. तशें जाल्यार फ्रेंड आसात तुका. सोफिया, कितें जालां? सोफिया, जालां तरी कितें? कितें जालां म्हण म्हाका विचारताय? वच आनी तुज्या मांयक विचार. म्हजे मांय तो तुका कितें केला? हांव म्हज्या फ्रेंडा बरी गाडयेन बसून आयला म्हूण तुज्या मांयन व्हडलो बोकाव केलो. जाल्यार हांवें कोणा बरी येवपाचेंच न्हू. सोफिया, माय ती म्हजी. तुका विचारला जाय, पूण रागान न्हय. समजून घे न्हय. तुजी माय आनी तूं मी एकूच. सोफिया, तशें म्हणू नाका. हांव म्हजे मांयक समजायता. माय, सोफिया तुवें कितें म्हटलां? बाबा, हांवें ताका कांयच म्हणूंक ना. हांवें फकत ताका विचारलां तो आयला त्या चेड्या बरी तो कोण गाय म्हणून. माय, दुसरी फावट म्हजे बायलेक तूं कांयच विचारची न्हय. तिणें कितेंय करूं तें तुका पडप ना. समजली न्हय? पूण बाबा, पूण आनी कांयच ना. ओगी राव. आमच्या दोगांय मदेकात तूं फूट घालूंक सोदता. अरे सालू, कितें जालां रे? आयज चड जाला कितें रे? सगलो तूं हालताय मरे. ओ सीमा, ते मोजे पिडार कोत्ता मरे नाव. हांव पिड्यार कोत्ता आनी कोण रे ते? ते रे रस्तात खंयचे रानवटी
रानवटी कोण रे ते रानवटी तें रे रानवटी लोरी तीन आवय हे एकाय मेवले ते सगल्यांकूच मेवता मरे आणि सगल्यांचे पाड घालता मरे ते शी तुझे अरे. पाड घातले कितें रे शिमाव आ ओ शिमाव हांव बेबदो रे हांव केन्ना रस्त्यार पडलां हें तें सांगता हांव बेबदो रस्त्यार पडटा म्हजें नांव पिड्यार कोत्ता आपलें सांगना तें त्या दादल्यांक सगल्यांक बुलयता हें आनी म्हाजें नांव पिड्यार कोत्ता आ ओय तेका मरे त्या पांपड्यालाक कामाक पासून कोणूच दवरिना ओय आनी कित्याक रे अरे तें व्हडलें चोर मरे तूं जाणाय फ्रिजींतले व्हडलीं व्हडलीं पापलिटां व्हडलें व्हडलें नुस्तें चोरून घरा व्हरता आनी वयल्यान कितें जेवण आसा पळय तें मरे सगळें टिफिनान घालून घरा व्हरता चोर सिंचें आवय एका पासून खबर सगळी गोमली मरे तर हांव म्हणटा म्हाका खबर आहा काय म्हणून एका पासून गोमली मरे तर शिमाव ओ शिमाव ताजेशी मरे त्या पांपऱ्यालाशी कोणूच उलयना हय तेका सगळ्यांनी नांव दवरलां मरे कापीण कोसांव चेंजेल अशें म्हणून नांव दवरल्यान तेका हय. काय कळले मरे तर आवय ए, चालू ती खबर सोड चल आमी घरा या चल घरा या राव रे शिमाव तूं सांगता मरे तूं बोमाय वचपाचो आसा म्हणून अरे तुका कितें सांगू सालू बॉम्बे वेतलो म्हणून मरे हांव ट्रेनीन बसलो 1 वर जाले 2 वर जाले ट्रेनूच सुटना त्या वचून मरे टीसी साहेब येतालो हांवें टीसी साहेबाक म्हटलें टीसी साहेब हांगा यो म्हटलें ट्रेन कितलो गो जाली सुटना कित्याक सुटना काय म्हटलें तो म्हणलो सुट्टुले रे म्हणलो बस रे म्हणलो बसलो म्हाका मरे सारको राग येलो हांव डायरेक्ट मरे ट्रेनींतलो भायर सरल्या कितें कितें ट्रेनीचे टायर सगळे पंचर मरे हें जाणे सेल्वी म्हाका तुजो खूब मोग आसलो पूण म्हज्या फुटक्या नशिबान तूं म्हाका फावो नासलें तशें म्हणना काय सोटये राती कितें बरयलेलें आसा तेंच घडटा सेल्वी आजून पासून हांव तुजो काळजांतल्यान खूब मोग करता आनी तुज्या मोगा पासून हांव कितेंय करूंक तयार आसा सोफिया ते दर्याची लारा बंद जाय पूण तुजो मोग म्हज्या केन्नाच विसरूंक जायचो ना सोफिया आय रियली लव यू सोफिया या तू कितें करताय आनी ह्या चेड्या सांगता तूं मोगा मारताय तूं एक कादारी वस्तोरी माठूय लोन दिसना गो तुका पूण माय तो म्हजे खोबरेक आयिल्लो खोबरेक आयलो आनी कोण येता तो खबर घेवन दारां बंद करून खबर घेता आनी तूं रे ते दिसाक आयलोय ताका पाव म्हणटा तूं न्ही रे ओय आंटी तूं हांगासर नवो चोपत आनी ह्या फुडें तूं हांगा केन्नाच येवचोलें तो हुंयच वयचना ताका हांवें दाखोवन हाडला तूं कितें करतली कितें करतली राव तुका दाखयता कितें करतली पळय तें सोफिया तुजी माय केविनाक सांगले जाल्यार आमचें कितें जातलें हॅलो बाबा पळय रे सांगता तें आयक ते दिसा पळय तो चेडो पावूंक आयलोलो तो चेडो आमच्या घरा आसा तूं मातसो हांगा या आनी पळय तें कितें करता पळय तें सोफिया माय कित्याक म्हणून म्हजे बायलेचें तूं वायट उलयताय आनी कित्याक म्हणून म्हाका तूं तिचें नाका जाल्लें सांगताय पूण बाबा हो गिराव म्हाका कांयच सांगू नाका म्हाका विस्वास आसा म्हजे बायलेचेर तें तशें केन्नाच करचें ना माय सारकें तुजें बाबा पूण एकूच पावटी घरा येवन पळय न्ही बाबा तें कितें करता तें बरें आसा हांव येता जालें तुजें चेड्याशी उलोवन आनी म्हज्यो सगल्यो खबरो ताका सांगून सेल्वी मातसो हिंगा यो आवय
बरें जालें म्हज्यो खबरो म्हज्या घोवाक सांगताय दोयदिरी इंची गो चल आमी या सोफिया आता आमचे किती आलेले ते पासून तू कांयच भियेना काय कितें करूंक जाय तें हांव करतलें आतां तूं मातसो वच ओके ओके बाय 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 म्हजे शेपडेर पांय दवरतल्या मनशाक हांव केन्नाच बक्षिना म्हजी गाठ पयल्या जाय पूण म्हजी जात कोणेच वळखोंक ना सोफिया कितें जालां आनी आमगेर कोण आयलोलो कोणूच ना कोणूच ना तूं पोटी मारी नाकाय म्हजे माय म्हाका फोनाचेर सगळें सांगलां तूं एका चेड्याक घेवन भितर आसलेलें म्हणून पोट मारता ती वच आनी तुज्या मायकूच विचार माय माय कितें जालां तर आयज माय सोफिया सोफिया माय आमच्या कितें जालां पळय माय उलयना सोफिया कितें जालें गोडेक हार्ट अटॅक बायला आसतलो तिका माय सोफिया आमची माय सोफी अरे अरे सीमा ही धांवताय रे नाही फादर मी धांवनालो मातशें चिंतालो रे हांव कितें चिंतालो आणि कितें चिंतालोय रे इगोतेचे नाल कशे चोरपाचे ते आवय फादरूय तुय गमलें दिसता हांव नाल सोदता म्हणून आवयचे म्हजे पळय खोटी मारी नाका हांवें तुका काल पळयला इगोतेचे नाल काडून धांवताय तो आवय शर्मान सांगलें जाल्यार सांगलें जाणें फादर म्हाका मरे खोगली मारता म्हणून हांव दोतोराशी गेलोलो दोतोर म्हणूंक लागलो आडसोराचें उदक पियेल्यार तुजी खोगली थांबतली म्हणून देखून तू इगोजेच्या माडाची आडसोरा काडटाय कसलो मनीस रे तू तुका मातूय लो दिसना फादर चूक जाली फादर चूक जाली आनी ह्या फुडें हांव केन्ना काडचो ना फादर केन्ना काडचो ना हांव कितें होय फादर केन्ना काडपा ना होय फादर दुसऱ्यांची जाल्यार हांव काडटलो रे फादर कितें ना फादर तुजी झीर जाली चूक जाली आनी हांव कोणाची काडपाचो ना फादर खरें काडचो ना खरें काडचो ना फादर देवान तुका बोगसूं थँक्यू फादर थँक्यू तुवें म्हाका बोगशिलो बरें हांव येता फादर आं बरें येता पूण हें रे फादर शर्मान मात सांगिना काय आं कितें रे आई गोजीचे नाल काडल्यात म्हणून सोफिया 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 कितें चीट केविन म्हाका तुका सांगूंक बरें दिसना आसलें हांव आनी सेल्वीन आमी आंकवारपणावयली मोगी हांव सेल्विनाचो खूब मोग करताली ताचे विणे म्हज्यान 1 मिनूट पासून म्हाका रावंक जायना आसलें माय तुजी आमच्या मोगा वयर जायते तुका सांगताली पूण हांव तुका पिशांत काडटाली देखून हांव आनी सेल्वीन दोगांय पोवून गेल्या म्हाका आनीक तूं सोदी नाकाय तूं बरो करून राव बाय खरेंच माय म्हजी जायती सांगताली म्हज्या बायलेची खबर पूण पूण तिचें एकूय उतर म्हज्या कानात दवरलें ना म्हाका माफ कर माय म्हाका माफ कर अंकल अंकल तू रडटाय आनी कित्याक जमायक लागून होय बाबा तूं जाणाय म्हजी माय म्हाका सांडून गेली अंकल तू जाणाय तुजी माय मरूंक ना तिका मारल्या म्हज्या माय मारल्या आनी कोणें
तुजे बायलेन आनी एका चेड्यान ताचे तोंडार उशे धरून तिका मारल्या. कितें कितें तूं म्हाका सोद सांगता? वय अंकल, हांवें तांकां घरेलाच सांग पडयल्यान तुजे मांयक मारतात ती. कितें? सोफिया, तुमकां दोगांयकूय हांव बऱ्यान सोडचो ना. दोगांयकूय तुमकां पुलिसांच्या ताब्यान केल्या बगोर हांव केन्नाच सोगी रावचो ना. हो प्रेझेंट घेऊन तू हुंय गेलोलो रे काजाराक? वय हांव काजाराक गेलो. मागीर हांव मरे पोत्तून येयलो. पोत्तून येयलोय आनी कित्याक रे? अरे कितें सांगू तुका, काजार स्टार्ट जाता थंय नाचा. पोको न्हवऱ्याची कसली झगडी रे. आक्का फोड आक्का फोड आक्का फोड. हांवें आनी मुगोत केला. म्हजो प्रेझेंट घेतलो आनी सोमतो घरा येयलो. अरे सालू एक पाट प्रेझेंट ओकल न्हवऱ्याक दितात, पोत्तून घेवन येतात. पोत्तून घेवन येता म्हणजे अरे हांव तांचे कितें जेवंक ना म्हणून पिवंक ना. इतलो म्हारगायेचो प्रेझेंट तांकां कित्याक दिवपाचो? हें मात सारकें तुजें. जाल्यार आतां हो प्रेझेंट घेवन तूं कितें कितें कोत्ता? घरा वेताय? कितें घरा व्हरोंक जाता रे वो. म्हजी मांय तर पयस जाल्यार म्हाका जितोच मारतली. जाल्यार हो प्रेझेंट कोणाक दिताय? हो प्रेझेंट मरे हांव तुका दिता. म्हाका? आनी कित्याक? अरे कितलोय जाल्यार तूं म्हजो फ्रेंड ना रे. आनी कोण आसा म्हाका? ताका लागून हो प्रेझेंट तुकाच दिता. घे. थँक्यू. पूण एक मात आ? म्हजे मांयक मात सांगो नाका. हांवें तुका हो प्रेझेंट दिला. ना सांगिना ना. ओके थँक्यू. बरें तर हांव आतां वयता. बरें ओके. आवय हो प्रेझेंट म्हाका दिला. मनीस मात एकदम बरो. ताच्या हातींसान मरे कितेंय सुट्टा आनी लोकांक मरे कितेंय दिवपी. आतां हो प्रेझेंट मरे हांव फोडून पळयतलो. बरो पॅक केला मरे आनी शी बरें कितें आसतलें भितर. आवय बरो पॅक केला दिसपान बरें कितें आसतलें. आवय शी सॉलिड पॅक केला मरे आनी आवय हे कोट्ट्यो हे म्हाका दिला. चालू व्हडलें चिकण गेला. तूं म्हाका पोत्तून मेवनाका. हांव तुज्या कुडक्यान कुडके कोत्तलो. हे भाशेन म्हाका कॅट कोत्ता. तूं म्हाका पोत्तून मेवनाका. व्हडली म्हाका कोट्ट्यो आनी कितें हाडून दिता. तुका दाखयता राव तुका दाखयता. माय हांव चुकलो माय. गुन्यांव म्हाका बोगस. बायलेचें वायट आयकून हांवें तुका खूब वायट उतरांनी पाचारली माय. गुन्यांव म्हाका बोगस माय. गुन्यांव म्हाका बोगस. बाबा तूं रडटाय? हांवें तुका बोगशिलो बाबा. तूं जाणें आवयच्या काही सदांच मोगाळ. हांवें तुका बोगशिलो बाबा. तूं म्हजो एकलोच आपूर बायेचो पूत. रडो नाकाय, हांवें तुका बोगशिलो. माय हांवें तुका इतलें वायट करून तरी तुवें म्हाका बोगशिलें माय. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. चड आनी चड देव बरें करूं माय. तूं जाणाय माय खंय गेली गाय? माय खंय गेली माय? स्टानी पळयलात न्ही तुमी म्हजें सगळें कितें घडलां पळय तें. म्हजे सारके जायते पूत आसतले बायलांचें आयकून माय बायक दूख दिता पळय तसले. आनी बायलांकूय हांव सांगता
सोरी तर घोवाचें घर पाड घालतल्यात जाल्यार तुमी काजारूच जायनाकात पूण आंकवारूच रावात. हांव ह्या सगळ्याच बायलांक अशें म्हणना, पूण थोड्याच बायलांक जी रानवट्यो बायलां असतात पळय तांकां म्हणटा. सोरी तर तुमी खंय चुकल्यात जाल्यार पातकाचें प्राचीत करात आनी मोगान तुमच्या माय पाय लागीं हात जोडून मागात बोगसोणें.